गोवा डेअरीचे प्रशासक आणि शेतकऱ्यांमदी जाल्ल्या चर्चेंत गोरवांच्या खावडीचेर दर वाडोवन घेवपाक अपेस आयला। तांच्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन आंदोलन करतले म्हूण शिटकावणी शेतकऱ्यांनी दिल्या। समारा हे शेतकार आपल्यो मागण्यो घेवन गोवा डेअरीच्या गेटीकडेन जमिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर कुट्टीच्यान महेंद्र गांवकर। हो विषय तुमकां ऑलरेडी पाविल्लो आसा, म्हणटकीर आमकां तो विशय चडूय ताणूनय धरपाचो ना आनीक ताणून धरपाचो ना इतल्याच खातीर की आमी जे दूध उत्पादक आसा ते दूध उत्पादकान ज्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो सदांच आमच्यो मान्य केन्नाच करिनात। पण आज जी कितें हांगा डेअरीन जो कितें एक निर्णय घेतला, हो निर्णय असो आसा की ह्या खंयच्याच दूध उत्पादकाक तो परवडण्यासारको ना। हो परवडण्यासारको ना अशें हांव कित्याक म्हणटा, तर जे कितें दरवाड केल्या ती दरवाड आमी मान्य ना अशें म्हणून सांगून मोकळे जाल्यात। पण अजूनय प्रशासन जे आसा तें जागे जावना। प्रशासन जागे जायना हाजो अर्थ असो की तांकां फक्त तांणी जे एक मुद्दे तकलेन धरल्या हे इतलेच मुद्दे ते घेवन आसात। आमच्या म्हणजे दूध उत्पादकां कडल्यान जी कितें खावड आमी घेता ते पयशे आमचे कडल्यान उकळून घेवप आनी हांगा त्या पयशाची वाट लावप, म्हणटकीर आमी ह्या पयशाची वाट लावपाकूय दिवचे ना। आनी जर जी खावड दरवाड केल्या आमची म्हणजे पॅलेटीची दरवाड केल्या ही आमकां मान्य ना। आमी तांकां सांगलां आनी आमकां पर्याय दवरलो की आमी सरकारा कडेन हें निवेदन दिलां। तें निवेदन येतकीर जे पयशे येतात ते पयशे आमी दूधकारांक डिस्ट्रिब्यूट करून दितले म्हणून। म्हणटकीर आमकां ही जी आमिशां आसा ही आमिशांक आमी कसलेच बळी पडचे ना। जर अशी इतलीच जर इच्छा आसा जाल्यार आमी इतलें तांकां सांगलां की ही जी कितें तुमी निवेदन गव्हर्मेंटाक केलां आनी जे ग्रांट मेळटलें ते ग्रांट आमकां दूधकारांक नाका। आमकां ऑलरेडी तें ग्रांट मेळटा सरकारा कडल्यान, म्हणटा तें ग्रांट तुमी डेअरीकूच दवरात आनी आमची जी खावडीचो कारखानो आसा हो व्यवस्थीत रित्या तुमी चलयात अशें आमी तांकां स्पश्टपणे सांगलां। दरवाड करपाच्या संदर्भातलो जो निर्णय जो आसा तो आमी 29 ऑक्टोबर 2019 ह्या दिसा गव्हर्मेंटाच्या अप्रुवला खातीर धाडलेलो। निर्णय घेतला गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल जशें RCSचे आमकां सर्क्युलर आयले त्या प्रमाणे आमी ती मान्यता सरकाराची घेवप, अप्रुवल घेवप गरजेचें आसा म्हणून आमी अप्रुवलाक धाडलें। त्यानुसार सादारणतः आमकां 12 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा आमकां तें अप्रुवल आयलें आनी मागीर 27 तारखेक एक सादारणतः आमकां थोडेशे शेतकार जे आसा दूध उत्पादक शेतकार भाव जे आसा ते हांगा येवन मेळ्ळे। चेअरमॅन काही आशिल्ले तितून भितर प्रायमरी डेअरी सोसायटीचे, तिणें आमकां निवेदन दिलें की दरवाड करची न्हू आनी त्या बदल्यान सरकारा कडल्यान आमकां कितें ग्रांट्स बीन जर मेळटा किंवा अनुदान मेळटा जाल्यार तशी प्रयत्न करून पळोवचे। हांवें तेका लागून तेंचे हेजेर हांवें कितें म्हणलें, पयलींच हांवें सादारणतः 8 ते 10 दीस हांवें मुखार स्थगीत करता अशें म्हणून हांवें तेंकां निर्णय दिलो आनी स्थगीत दवरलेलें। म्हणटकीर 12 तारखेचें जें डिसिजन जें आसा तें सादारण आमी 16 तारीख पर्यंत आमी तें लागू करूं ना आनी अपेक्षा आशिल्ली की मदल्या काळा भितर आमकां कितें तरी सरकारा कडल्यान निर्णय येवचो आशिल्लो आनी तो निर्णय येतलो। पूण तो एखाद्या वेळार कारण सरकार दरबारी भरपूरशे नियम आसतात, त्या नियमा भितर बसून त्यो फायली सगळ्यो ज्यो व्यवस्थीत तेजें डिसिजन जावपाक जाय। म्हणजे तें डिसिजन जावपाक एखाद्या वेळार वेळ लागतलो। तो अनुदान जर मेळ्ळें की कॅटल फिडाची दरवाड करपाची गरज ना, वन टायम ग्रांट सरकार आमकां अमकें अशें दिता अशें सपोज जर कितें जर डिसिजन जर मेळ्ळें जाल्यार तो पर्यंत दरवाड ही चालू उरतली। पूण सपोज अनुदान जर मेळ्ळें जाल्यार 16 तारखेच्यान जे कितें आमकां जे पळय प्रोपोर्शनेटली आमी जे दरवाड केल्ले आसा 4 रुपया अनुदानाच्या प्रोपोर्शनेटली ती रक्कम जी आसा ती आमी शेतकऱ्याक परत दिता अशें म्हणून हांवें तेंका एक ऑप्शन दवरलेला। जाल्यार दुसरें ऑप्शन अशें म्हणलें हांवें की कॅटल फीड प्लांट जो आसा पळय आमी तो कॅटल फीड प्लांट आमी तळागाळा दूध उत्पादक शेतकरी जे आसा तांकां माफक दरां भितर पशुखाद्य उपलब्ध जावचें। कारण बाजारांतले जे पशुखाद्य जे आसा ते तेजो जो खरेदी प्रायस आसा म्हणजे खरेदी करपाचो सेलिंग प्रायस जो आसा दर जो आसा तो वाडीव दर आसा म्हणजे चड आसा आनी तो केन्ना केन्ना त्या तळागाळांतले दूध उत्पादक शेतकऱ्यांक घेवप तें परवडना। म्हणून माफक दरा भितर ते पशुखाद्य त्या शेतकऱ्याक उपलब्ध करून दिवपाचो प्रयत्न ते कॅटल फिडांतल्यान आमी करतात।